पयली पळयाच्यो मुखेल खबरो. फटवणूक, लाचखोरी, दादागिरी आणि हेर गुन्यांवांक लागून 2024 वट्ट 20 पुलीस निलंबित जाले. 2 जाण सेवेंतल्यान बडतर्फ. पुलीस निरीक्षक, पुलीस उपनिरीक्षक, ASI, हवालदार आणि पुलीस कॉन्स्टेबलांचो आशिल्लो आस्पाव. दिवचलच्या मये गांवांत अजून पारंपारीक पद्दतीन जोत बांदून करता शेती वेवसाय फायदेशीर. तरणाट्यांनी शेतां करपाक घालचे लक्ष. शेतकार जनार्दन काळबोटकाराचो आयच्या पिळगेक उलो. गोयचे वित्त आयोगाकडेन 32,746 कोटींच्या अनुदानाची मागणी. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पणागारिया हांची माहिती. फोंडा नगरपालिकेंतल्या बनावट इन्कम सर्टिफिकेट प्रकरणात नगरसेवक शिवानंद सावंताक अटक. बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटी 8 डिसेंबरान मुख्याधिकारी योगीराज गोसावीन केल्ली कागाळ. पर्यटनाच्या बदनामीच्या कारस्थानावेल्यान मंत्रिमंडळ बसका तापली. सुरवेक टूल किटाचो वापर करून मुख्यमंत्र्याची आनी आतां पर्यटनाची बदनामी. हाऊस कमिटीचे बसके विशीं आपल्याक कसलीच ना कल्पना सांगता आदली मंत्री आनी पर्यावरण मोगी निर्मला सावंत. आता खबरो विस्तारांत. गोंयांत केंद्रीय वित्त आयोगाकडेन 32,746 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केल्या. 16व्या वित्त आयोगाच्या 2 दिसांचे बसके गोंयांत सुरवात जाली. शुक्रारा ही बसकेची सांगता जातली. वित्त आयोगावरवीं जे पयशे राज्याक मेळटात ते पयशे ज्या प्रकल्पांक मंजूर केल्यात त्याच प्रकल्पांक ते वापरचे अशें वित्त आयोगाचो अध्यक्ष डॉ. अरविंद पणागारियान सांगले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या पयशांचो दिल्ल्या प्रकल्पा खातीर वापर जाता काय ना ताचेर लोकांनी लक्ष दवरूंक जाय अशें तांचें म्हणणें. State specific grant and that total sum of those projects the proposed expenditures on those projects, there are about 13 different projects in different areas: tourism, education, health, information technology, climate change, waste management, etc. Total 32,706.45 crore rupees. That is the ask of the Goa government for a separate state specific grant. So that is the summary of what the proceedings were. We'll take 3 or 4 questions. You should understand this, that if the money is given for projects, then that money has to be used for the project. That cannot be used for freebies. Freebies comes from the general budget, to which of course funds can come from the state's own tax revenues, but they can also come out of the devolution that the Finance Commission makes. So that is how it is done. In the end, you all as citizens have to take that particular stand when you vote a government in, right? If the citizens vote the governments based on getting freebies, then they are asking for freebies. This is what the citizens want. So ultimately it will have to be the citizens who have to decide whether they want better amenities, better roads, better sewage, better water, access to water, or they want these cash transfers that freebies are dispensing. The minister raised the issue of the coastal line, that there is a lot of erosion of the coastline and the government to Goa. So this was again in the context of asking for funds or taking into consideration that particular issue that Goa has under 4 kilometers long coastline, and due to climate change factors, there has been some ongoing erosion of the coastline, and preservation of that requires more funds. पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान, शेतकी, उदका स्त्रोत, भलायकी आणि वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामां खातीर केंद्रीय वित्त आयोगाकडेन कोट्यांनी रुपयांची मागणी केल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार उत्तर पूर्व राज्यां खातीर 90-10 जसो फॉर्म्युला आसता तसोच फॉर्म्युला गोंया खातीरूय लागू करचो अशी मागणी वित्त आयोगाकडेन केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले.
almost 3,600 crores of rupees for the different infrastructure development, human resource development in agriculture, WRD, tourism, health sector. वेगवेगळ्या सेक्टरा खातीर आमी प्रपोजल दवरल्या. आमी हें एक्सप्लेन केलां की कन्सिडरींग द नॉर्थ इस्टर्न स्टेट जसो 90-10 फॉर्मुला फॉर द CSS स्किमी खातीर आसता, द सेम फॉर्मुला शूड बी इम्प्लिमेंटेड फॉर द गोवा स्टेट एज द 90-10 because Goa is the smallest state, is a coastal state, but achieved all the parameters in the country. Goa should be projected as a model state in the country. It is a Vikasit Bharat 2047 चा प्लॅन आसा. गोवा विकसीत गोवा 2037 जावपाचो विचार करता. म्हणून एज अ मॉडर्न स्टेट प्रमोट करपा खातीर आमकां फॉर दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर हाच्या खातीर 15 फायनान्स कमिशनान रिकमेंड करचें हें आमचें म्हणणें. हें आमी सगळ्या जाणांनी ताच्या मुखार मांडलेलें आसा. IT मंत्री रोहन खंवटेन माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रा खातीर 3,000 कोटी तशेंच पर्यटन क्षेत्रा खातीर 1.5 ते 2,000 कोटींची मागणी केली. तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसायान नव्या येरादारी खात्या खातीर 600 कोटी आणि हेरिटेजा खातीर 100 कोटी रुपयांची वित्त खात्या कडेन मागणी केल्या. म्हाका दिसता IT जवळ जवळ 3,000 सुमार मागले आनी आख्खा टुरिजमाक जवळ जवळ 1,500 मागले आसा. ते कितले मेळटले तेन्ना उलया. रिवर नॅविगेशनाक आमी एक सादारण 600 crores मारले आसा. वी हॅव अ ह्यूज लेंथ ऑफ 90 kilometers navigable route to decongest the transport and we are trying to use this. आणि तातूंत भितर आमकां टुरिजम करपाचें, वॉटर स्पोर्ट्स करपाचें हाचे खातीर आमी हें केल्लें आसा. सो तातूंत भितर 600 crores आनी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हाचे खातीर आमी पयशे मागले आसात. 800 स्कूल्स आनी बाकीच्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा पळय न्ही त्यो आमकां एक्सेसिबल करपा जाय, इन्क्लुजिविटी हाडपा जाय, ताजे खातीर केल्लें आसा. आनी सेकेंडली आमचे जे हेरिटेज पॉलिसी गोंयान भितर केल्ली आसा त्या हेरिटेज पॉलिसी भितर टेम्पल्स आसतले, चर्चीस आसतले, केव्स आसतले, फोर्ट्स आसतले, हांकां रिनोवेट करपा खातीर, रिस्टोर करपा खातीर, प्रिजर्व करपा खातीर, कन्जर्व करपा खातीर आमी 100 crores मारिल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फोंडा नगरपालिकेन बनावट इन्कम सर्टिफिकेट दिल्ल्या प्रकरणात नगरसेवक शिवानंद सावंत आणि सर्टिफिकेट घेवपी सदानंद प्रभुगांवकर हांकां फोंडा पुलिशेन अटक केल्या. हे बनावटी सर्टिफिकेटी आड मुख्याधिकारी योगीराज गोसावी हाणें डिसेंबराच्या 18 तारखेक पुलिशेन कागाळ केल्ली. फोंडा नगरपालिकेत बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट दिल्ले प्रकरणात नगरसेवक शिवानंद सावंत आणि सर्टिफिकेट घेवपी सदानंद प्रभुगांवकर हाका फोंडा पुलिशेन अटक केल्या. GMCत आपल्या चलयेच्या ॲडमिशना खातीर सदानंद प्रभुगांवकर हाणें आदली इन्कम सर्टिफिकेट फोंड्या नगरपालिकेत दिल्ली. त्या उपरांत ही इन्कम सर्टिफिकेट बनावटी आशिल्ल्याचे मुखार आयले. ह्या बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटीचेर आपली फटींग सय आणि नगरपालिकेचो स्टॅम्प आशिल्ल्यान मुख्य अधिकारी योगीराज गोसावी हाणें हे प्रकरण उघडकीस हाडून 18 डिसेंबराक पुलिशेंत कागाळ केल्ली. फोंड्या पालिकेचे मुख्याधिकारी योगीराज गोसावी हांणी फाटल्या 18 डिसेंबराक फोंड्या पुलिशेन एक तक्रार दाखल केल्ली. त्या तक्रारीत म्हटिल्ल्या प्रमाण तांची बनावट सय वापरून, शिक्को वापरून कोणे तरी एक इन्कम सर्टिफिकेट कोणाक तरी दिल्ली आसा, इश्यू केल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास करतना पुलिसांनी जे इन्कम सर्टिफिकेट घेवपी आशिल्ले ते सदानंद प्रभुगांवकरांची चवकशी केली. तांणी दिल्ल्या जबानी प्रमाण ह्या प्रकरणात मुखेल सूत्रधार म्हणून फोंड्या पालिकेचे विद्यमान नगरसेवक शिवानंद सावंत हांचें नांव तेणी घेतिल्लें आसा. आनी त्या प्रकरणात चवकशी केल्या उपरांत पुलिसांनी आज शिवानंद सावंत हांकां अटक केल्या. सध्या तांकां मेडिकला खातीर व्हेल्ले आसा. आनी ह्या प्रकरणांतले दुसरे दुबावीत जे आसा, सर्टिफिकेट घेवपी जे आसा सदानंद प्रभुगांवकर हांकां फोंड्या पुलिसांनी काल ताब्यात घेतिल्ले, काल तांकां अरेस्ट केल्ली. फोंड्या पुलीस विजयनाथ कवळेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. उद्देजक दत्ता नायक हांकां अंतरीम जामीन दिवपाक कोर्टान न्हयकार दिलो. तांच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी शुक्रारा राखून दवरल्या. दुसरे वटेन दत्ता नायक हांचे आड पुरोहीत ब्राह्मण संघान आनीक एक कागाळ दाखल केल्या. मठ, देवळां, पर्तगाळ मठ आनी भट पुरोहितां विशीं दत्ता नाईक हांणी एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केल्लें. तांच्या ह्याच स्टेटमेंटाक हरकत घेत कांय जाणांनी तांच्या आड कागाळी नोंद केल्ल्यो. दत्ता नायक हांच्या आड सगळ्यात पयलीं काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली. ते उपरांत मडगांवां आनी आतां फोंडे पुलिशेंत तिसरी कागाळ नोंद जाल्या. ह्याच बोवाळान दत्ता नायक हांणी मडगांव कोर्टात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. त्या अर्जावेलो निवाडो शुक्रारा जातलो. Argument is that this is his opinion. In fact, he has also clarified that the word loot and Partagal Mutt should not have been there. They were inadvertent. And at the most, it could be defamation.
it can never be a crime under 295E or 299 of the BNS. And I don't understand why he is required in custody. Anyway, it is 6 orders tomorrow. काणकोण पोलिसांनी आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या दत्ता दामोदर नायक मडगांवचे बिझनेसमॅन हांचेर FIR रजिस्टर केली. ताजे नंतर तांणी पयर एंटिसिपेटरी बेलीक घाल्ले आनी आज ताजेर मडगांवच्या सेशन कोर्टा भितर आर्ग्युमेंट जाले. आर्ग्युमेंट बरे वेळ जाल्ले. दत्ता दामोदर नायका वटेच्यान सिनियर advocate ॲडव्होकेट क्लियोफार कुतिनो हांणी आर्ग्युमेंट केले. जाल्यार पिपीन पुलिसां वटेच्यान पिपीन पिटी कॉस्टान आर्ग्युमेंट केले. आनीक कोर्टान ही जी ऑर्डर आसा ती एंटिसिपेटरी बेलीची ही फाल्यांक दवरल्या. फाल्यां दनपारां हाजी ऑर्डर फुडें अनावन्स जातली. आनी तो पर्यंत जे इंटरीम बेला खातीर जे एप्लिकेशन केल्लें तें कोर्टान इंटरीम बेल दत्ता दामोदर नायकाक डिनाय केल्लें आसा. मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गोमंतक. राज्यांतली पर्यटनाचे बदनामीचे कारस्थानावेल्यान बुधवारा जाल्ली मंत्रिमंडळ बसका वादळी थारली. सुरवेक टूल किटाचो वापर करून कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत सरकार आनी मुख्यमंत्र्याची बदनामी आनी आतां पर्यटनाची. मंत्रिमंडळ बसकेंत जालें कितें पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. बुधवारा मंत्रिमंडळ बसका जाली. ह्या बसकेत खडाजंगी जाली ती राज्यातले पर्यटना विशीं चालू आशिल्ले बदनामी वेल्यान. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे ह्या वेळार बरोच आक्रमक जालो. सरकारांतलोच एक मंत्री पर्यटनाची बदनामी करपाच्या कारस्थानाचो मुखेली म्हूण रोहनान बॉम्ब घालो. हेर मंत्र्यांनी तो मंत्री कोण हे विशीं विचारणा केली, मात ताचें थेट नांव घेवप रोहनान टाळ्ळें. मात गोमंतक टीव्हीक सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण स्वताचेच सरकाराची टूल किटा वरवीं सोशल मिडियाचेर बदनामी करपी मंत्री कोण हाची म्हायती सरकाराक मेळ्ळ्या. बुधवारा मंत्रिमंडळ बसकेत राज्याचे पर्यटनाच्या बदनामीचो विशय गाजलो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन बसकेत घेतली आक्रमक भूमिका. सरकारांतलोच एक मंत्री राज्याची बदनामी करपाच्या कारस्थानाचो मुखेली रोहनान घालो बॉम्ब. फकत पर्यटनाचीच बदनामी न्ही जाल्यार ताचे पयलीं कॅश फॉर जॉब प्रकरणातूय सरकारांनी खास करून मुख्यमंत्र्याक सोशल मिडियाचेर टूल किटा वरवीं बदनाम केल्लो. ते वेळारूय सरकारांतलो घटक ह्या सगळ्या फाटल्यान आसा म्हूण चर्चा चलताली. आता गोंयच्या पर्यटनाची राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार टूल किटा वरवीं पुराय बदनामी जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्हीक खासा सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे टूल किट प्रकरणात हवालाचोय वापर जाला. टूल किटाच्या माध्यमांतल्यान पयलीं कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मुख्यमंत्री आनी सरकाराची बदनामी. कॅश फॉर जॉब प्रकरणा उपरांत टूल किटा वरवीं गोंयचे पर्यटनाची राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर बदनामी. टूल किट प्रकरणाचो केंद्रीय यंत्रणे वरवीं तपास. ह्या तपासात पयशांच्या वेव्हारा खातीर हवालाचो वापर जाल्ल्याची म्हायती. ह्या हवाला वरवीं सरकारांतलो तो मंत्री करतालो टूल किटाक फंडिंग. पयलीं टूल किटा वरवीं देशभर कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची पावयल्ली व्याप्ती उपरांत तीच मोडस ऑपरेंडी गोंयचे पर्यटनाचे बाबतीत वापरून राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर केल्ली बदनामी आनी आतां खासा सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाणात हातूंत पयशांच्या वेव्हारा खातीर जाल्लो हवालाचो वापर. ह्या सगळ्याची सरकार खोलायेन चवकशी करतलो काय हें पळोवचें पडटलें. कारण दुसऱ्याची चवकशी करतलो जाल्यार पयलो नितळ आनी घटमूट आसचो पडटलो. नाजाल्यार केल्ल्याक केल्लें फावतलें मात गोंय आनी गोंयकार त्रासांत पडटलो इतलें मात खरें. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने. हाऊस कमिटीचे बसके विशीं आपल्याक कसलीच कल्पना ना. हाऊस कमिटीची बसका बुधवारा जाली. कर्नाटकात वचून कळसा बंडुरा प्रकल्पाची पळोवणी करपाचो निर्णय हे बसकेत घेतलो. बेरेस्तारा गोंय विधिमंडळ दिसा निमतान जाल्ले कार्यावळीत जेन्ना आदली मंत्री आनी आमदार निर्मला सावंत हिका म्हादय संदर्भात प्रश्न विचारलो तेन्ना तिणें सांगलें हे बसके विशीं आपल्याक कसलीच कल्पना ना. पर्यावरण आनी हवामानाचो विचार करून केंद्र सरकारान कर्नाटकाक कसलीच परवानगी दिवपाक जायना. अशें केल्यारूच गोंय सुरक्षीत उरतलें अशें तिणें सांगलें. ती आतां निमाणी काल काय पयर केन्ना जाली आनी हाऊस कमिटीच्या मिटिंगेक कितें हाडलां तेंय आमकां खबर ना. खरें म्हणत जाल्यार हाऊस कमिटीचे मेंबर्स लंडन बी वचूंक जाय आशिल्लें आनी कितें घडलां तें तांच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय आशिल्लें. आज एक सजेशन बरें आयलां. पयलींचे जस्टीस आमचे अर्दिन रिबेलो तांणी कितें आर्किटेक्ट हायड्रोलॉजिस्ट आनी कोण सगळ्यांनी थंय वचून ताजें एक्झामिनेशन करपाची गरज आसा. म्हणजे कितें पर्सनल ओपिनियन नाय, सायंटिफीक नदरेंतल्यान थंय कितें घडटा हाची कल्पना सगळ्यांक येवंक जाय. आतां ग्लोबल वॉर्मिंग जावपाचें आसा, उदक मेळचें ना.
ताज्या अन्नधान्याचो तुटवडो जातलो हाचो विचार कोणूच करना आणि आत्मनिर्भर गोंय जातलें हाचो हांव सगळ्यात प्रचार आणि प्रसार करीत आसा. जर उदकच ना जाल्यार आत्मनिर्भर जातलेच कशें? मजगतीं गोंय विधिमंडळ दिसा निमतान विधानसभेत कार्यावळ जाली. हातूंत आदले मंत्री आनी आमदारांनी सद्या गोंयांत गाजपी विशय म्हळ्यार म्हादय आनी जमीन हडप ह्या विशयांचेर उलोवप केलें. तशेंच तांच्यांनी हे विशीं हुस्कोय उक्तायलो. आमी जेन्ना अशें समाजा भितर भोंवतात आनी गोंयचें निरीक्षण करतात तर खरेंच कालचें गोंय आज उरलें काय कितें? आमीच आमकां स्वता प्रश्न करपाक जाय. प्रश्न खूब आसात. म्हाका दिसता गोंय हो काल पयलीं शेती प्रधान देश आसलो, शेती प्रधान राज्य आसलें. आयज खरेंच तशें उरलें काय कितें? जमीन विकपाचो आमी खूब असो आयकलें. जमीन विकत चल्ला. ते बरोबर सांगलें की गांवांचे जे चित्र आसा तें बदलत आसा. हांव एक गांवांतलो. म्हजें गांव केपें तालुक्या अडण्यां. आज त्या गांवांत इतले प्लॉट जाल्ले आसात आमचे गांवकार लोकांक गांवच्या लोकांक सुद्दां जमीन घेवपाक शक्य जायना. 10,000 स्क्वेअर मिटर. आनी आमचे शेतकार भाव जे आसले ट्रेडिशनल पारंपारीक शेतकार जे आसात ते आपले जमनीक पणान उडयतात. आनी पणान उडयले नंतर हे जे भायले लोक जे आसात जरी आमी भारत देश एक म्हणलो पण गोंयचे जमनीचेर सगळ्यांची नजर आसा. If you are selling your land, तुगे जमीन जर विकत जाल्यार how does Goa progress? Where do the jobs come if you sell that? Somebody comes because they have the money and for a few dollars more they are obviously. Are we going to sell our inheritance? Why did we fight the Portuguese? Why did we want to form a part of this motherland, Bharat? Why did we fight the opinion poll to keep this state independent of others? Why did we fight for our cultural rights to make Goa a state and Konkani Rajbhasha? Where are we? Where are we going? Where are we leading? राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हो जिवंत आणि ज्वलंत असो विषय जावन पडलेलो आसा. तुमकां खबर आसतली की तेन्नाचे सभापती प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी विनंती करून आमी कणकुंबी पर्यंत गेल्ले आनी ते आमचे फॅक्ट्स कितें आसा कर्नाटकच्यो फॅलिसीस कितें आहा त्यो आमी दोळ्यांनी पळयल्यो आनी त्या प्रमाणे सरकाराक कळयल्यो. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे म्हादय इशू आयजूय बर्निंग इशू जाल्लो आसा. आता हो इशू कोर्टान आसल्या कारणान हांव जास्त उलोवंक शकना. पण सरकाराक परत एकदा विनंती करता की म्हादय इशू हो प्रायोरिटी बेसिसचेर घेवचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राजधानी पणजेंत स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू आशिल्ल्या कामाक लागून जावपी दुर्लभ प्रदूषण येरादारीचे कोंडेक लागून आदींच न्यायालयान सरकाराचेर फोग काडलो. ह्या बोवाळान कसलीच सुचोवणी दिनासतना रस्ते बंद केल्ल्यान उच्च न्यायालयान सरकाराचेर आनीकूय फोग काडलो. उच्च न्यायालयान स्मार्ट सिटीच्या कामांची सविस्तर म्हायती दिवपी प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो निर्देश सरकाराक दिला. सध्या राजधानी पणजेत कितलेशेच कडेन स्मार्ट सिटीची कामां सुरू आसात. नियोजन नासतना रस्ते खणल्यात. तशेंच अधिसुचोवणी काडचे पयलीं कांय रस्ते येरादारी खातीर बंद केल्यात. हाका लागून लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. लोकांच्यो समस्या सुटावो करपा खातीर कसल्यो उपाय येवजण केल्यात हाची सविस्तर म्हायती दिवपी प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो निर्देश न्यायालयान सरकाराक दिला. सध्या पणजे स्मार्ट सिटीची कामां नेटान चालू आसा आनी ह्या कामां खातीर पणजेन येवपी नोकरदार वर्ग आसतलो किंवा जे लोक सच्चे ट्रॅव्हल करता पणजेन तांकां खूब त्रास सहन करचो पडटा. हितूंतली मुख्य बाब अशी की ही कामां करतना खंयचे रोड बंद आसतले, खंयचे उक्ते आसतले किंवा कामां खंय चालू आसा ती केन्ना कंप्लीट जातली ह्यो कसल्योच सुचोवण्यो स्मार्ट सिटी पणजेन जारी केल्ल्यो ना आनी ही दखल मुंबयच्या उच्च न्यायालयान घेतलेली आसा. स्मार्ट सिटीचेर एक जनहीत याचिका दाखल केल्ली. त्या याचिकेची सुनावणी जी आसा ती उच्च न्यायालयान चालू आसा आनी ही सुनावणी चालू आसतना जनहीत याचिका ज्यांनी दाखल केली त्यांच्या वकिलांनी कोर्टान जे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आहा तेचे फोटोग्राफ्स दाखयले आनी ताका सांगले की
कशा प्रकारे हे खोदकाम चालू आसा, कशा प्रकारे स्मार्ट सिटीचे वर्क जे आसा ते अनप्लॅन्ड आसा आणि हेचो लोकांक कितलो त्रास जाता आणि जे हांगासर पणजेकार रावतात तांकां कितलो त्रास जाता हे तेंच्यांनी प्रूव करून दाखयलें आनी हेच्या उपरांत न्यायालयान स्मार्ट सिटी पणजीक बरेच धारण जाल्लेले आसा, तांचो बरोच फोग काडलेलो आसा आनी तांकां सांगलेलें आसा की बेगिनात बेगीन तुम्ही कितें उपाय योजना केल्या, केन्ना ह्यो कामां कंप्लीट जातली, केन्ना हे सूचना फलां लागतले की खंयचो रोड क्लोज आहा, खंयसून रोड डायवर्ट केला, ह्यो सगळ्यो सूचना केन्ना लागतल्यो आनी ह्यो उपाय योजना तुम्ही केन्ना करतले हेचे सगळे प्रतिज्ञापत्र जे आसा ते कोर्टान सादर करपाक सांगलेले आसा आणि हेची फुडली सुनावणी जी आसा ती 13 जानेवारीक दवरलेली आसा. ह्या दिसा स्मार्ट सिटी पणजे आपली सगळी सुचोवण्यो ज्यो आसा त्यो जारी करून आणि जे प्रतिज्ञापत्र आहात ते कोर्टाक सादर करचे पडटले. ही अपडेट आसली स्मार्ट सिटीचेर आणि अशो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. प्रस्तावित चरावणे धरण प्रकल्प जावपाक कळाव जातलो अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली. राना खात्याच्या हरकतीक लागून हो कळाव जातलो अशें ताचें म्हणणें. आतां सध्या चरावणे धरणाचें काम सुरू बंदूच आशिल्ल्याचें मंत्री शिरोडकारान सांगलें. एक विषय म्हणजे चरावणे डॅमा संबंधी जी एक मागणी जाताली जे पर्या मतदारसंघा भितर येता, सो ताचो सध्या स्टेटस कितें आहा? कितें आसा, आमी वॉटर डिस्प्यूट टर्मिनल जे जाल्ले पळय ताजे कडेन जी आमी मागणी दिल्ली आमच्या सरकारान, त्यातून जवळ जवळ 59 सुमार प्रोजेक्ट्स आसात वेगळे वेगळे बारीक मोठे आणि ते जवळ जवळ सगळे मांडणी केली ताणें, कळ्ळें ना. पूण जाता अशें की हे सगळे जे प्रोजेक्ट ते हातूंत येतात, वायल्ड लायफ सँच्युरीत आनी फॉरेस्ट एरिया येतात. चरावणे बी तातूंतली एक सायट आसा जी वायल्ड लायफ फॉरेस्ट सँच्युरी येता. ताजी मध्यंतरी सादारणशे 8-10 वर्सां पयलीं मायजर म्हणल्या पळय येता ते सुरू करपाक केल्लें काम, मागीर कोण तरी NGOs आयले आनी ते फॉरेस्टान काम बंद दवरलें. ते बंद दवरलें काम अजून परत रिवायज जावना. हांवचो प्रयत्न आसा जमता जाल्यार ती सायट क्लियर करून घेवची अशें म्हणून, पूण नक्कीच त्या गोश्टीक वेळ लागतलो अशें दिसता. आमी ताजे मदीं धारबांदोडे काजुमळ म्हणटात थंय आनी कातोडी म्हणटात थंय अशे 2 ल्हान मोठे डॅम घेवपाक केल्ले आसा. ताजे संबंधी NOC वगैरे सगळें मेळिल्लें आसा आनी इस्टिमेट्स आनी ड्रॉइंग्स तयार करपाचें काम जे आसा पळय तें चल्लां. मुखार 1-2 म्हयने भितर ते तयार जातले. सो चरावणेचे परत मातशे डिले जातले ड्यू टू फॉरेस्ट क्लियरन्स, वायल्ड लायफ क्लियरन्स, फॉरेस्ट क्लियरन्स ताका लागून मातसो वेळ वतलो. दर्यादेगांचेर शेक कर्मचाऱ्यां कडल्यान पर्यटकांक मारपीट जाल्ली. एका मारबोडे प्रकरणांत जाल्यार एका पर्यटकाक जिवूय वगडावचो पडिल्लो. ह्या प्रकरणाक लागून शेक धनी संघटनेचो सरचिटणीस जॉन लोबोन पर्यटक तशेंच लोकांची माफी मागल्या. अशी प्रकरणां परतून जावची नात तशेंच पर्यटकांच्या सुरक्षेची आमी जतनाय घेतले अशें जॉन लोबो हांणी सांगलें. पर्यटक गोंयांत मजा करपाक येतात, कांय वेळार ते आक्रमक जातात, मात आमी तांच्या वांगडा झगडपाक जायना. चड आक्रमक जाले जाल्यार पुलिशेक कळयात अशें मायकल लोबोचें म्हणणें. शेक कर्मचाऱ्यां कडल्यान पर्यटकांचो खून तशेंच मारपीट प्रकरणांनी वाड जाल्ल्यान शेक धनी संघटनेचो सरचिटणीस जॉन लोबो हाणें पर्यटक तशेंच लोकांची माफी मागली. ह्या प्रकरणाक लागून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जालां. पर्यटक गोंयांत मजा करपाक येतात, कांय वेळार ते आक्रमक जातात, मात आमी तांच्या वांगडा झगडपाक जायना. पर्यटक चड आक्रमक जाले जाल्यार पुलिशेक कळयात अशें मायकल लोबोचें म्हणणें. शेक कर्मचाऱ्यां कडल्यान पर्यटकांक मारपेट करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्ल्यान कळंगूट, कांदोळे आनी मांद्रे पट्ट्यांतले सगळे शेक रातच्या 12 वरां मेरेन बंद करपाचो आदेश उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान दिला. ह्याच फाटभुंयेर बिरेस्तारा आमदार मायकल लोबो आनी शेक धनी संघटनेची बसका जाली. Start जालें with the murder of one tourist, followed by another incident, तितोरी आमच्या आनी एका टुरिस्टाक मारलो. सायमल्टेनियसली आतां जस्ट 2-3 दीस फाटीं आनी एक अटेम्प्ट जालो, हाफ मर्डर म्हणटा ताका ते वॉज इन मांद्रे. हे तिनूय इन्सिडंट जाले आनी हांव एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ शेक ओनर्स वेलफेअर सोसायटी गोवा सगळ्या ट्युरिस्टां लागीं माफी मागता हें जालां म्हणून. आमी आमच्या मनशांक सगळ्यांक सांगलां, आमच्या मेंबरांक की आमी हेचे फुडें केन्नाच करूंक वयचे ना. हें जालां घडलां कित्याक there was some incident where tourists started acting little bit out of the way and then the aggravation started. The shack owner assaulted, then the staff assaulted, so everyone started assaulting the tourists. But I would say tourists should not be assaulted. We want safe tourism in Goa.
I have spoken to all my members. We have put on a group saying that if at all in future any incident like this happens, the owner is going to get arrested. As per the information given to us by the SP North, he said not the workers but the owner will be arrested. And I ही message आमचे सगळे मेंबरांक पास ऑन केली. आम्ही सगळे शेक ओनरांक सांगला की यू नीड टू रेफ्रेन, म्हणजे जो तर कस्टमर पियलो जाल्यार तो आर्ग्युमेंट करपाक लागलो तुम्ही उग्गी रावा, तुम्ही आन्सर दिवप ना, चडूच करपाक लागलो पुलिसांक आपया 100 डायल करत, सगळ्यांचे नंबर दिल्ले आहा तांकां, PI कलंगूट, PSI, बीच PI सगळ्यांचे नंबर दिला. सो तांकां आपोवपाचे आनी ते सिट्युएशन डिफ्यूज करपाचे आनी तांकां ट्युरिस्टांक ते व्हरून आपल्या हॉटेलान पावयतले. पुलिसांनी तांकां आपल्या हॉटेलान पावप व्हरून खंयच्या खंयच्या हॉटेलान ते रावता पळय थिंगा व्हरून तांकां सोडप. अशें जाता केन्ना केन्ना ट्युरिस्ट गोंयान येता, दे गेट ओवर एक्सायटेड लुकींग एट द बीच शॅक बसले काय तांकां अशें दिसता की आपूण 2 ड्रिंक मारतलो, थिंगा तो 4 मारता, 6 मारता. सो दे कम टू एन्जॉय फॉर 2 or 3 days or 4 days. But at the same time they also get very aggressive, but we should not get aggressive. We should calm down, we should have the cool, we should remain silent and see that there is no fight. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. आवाज गोयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे